युनिव्हर्सिटी जो वाईस चान्सलर क्लेम करता की आपल्या लागून युनिव्हर्सिटी खूपदा क्लेम करतो आय हॅव ब्रॉट दिस युनिव्हर्सिटी टू दिस लेवल दिस लेवल दिस लेवल आमचे क्लियर कट म्हणया की हो वाईस चान्सलर एज सान गोवा युनिव्हर्सिटी सकल 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 वचत आसा आनी ताका आनी 2 वर्सां आमच्या माहिती प्रमाणे उरला ती 27 सुमार म्हाका दिसता रिटायर जाता केन्ना तरी सो आनी जर 2 वर्सां ताणें कंटिन्यू केलें जायत जाल्यार फोंडां घातली शिवाय ही युनिव्हर्सिटी आनी गोंयांक हो वाईस चान्सलर रावपाचो ना गव्हर्नमेंट नीड्स टू एक्ट अँड एक्ट इमिजिएटली ऑन दिस I remember once the chief minister had reprimanded the vice chancellor at a convocation ceremony, most probably. Convocation ceremony asteli. But mere reprimanding him in front of the public will not suffice. तुवें ताका आजूत दिवपाचें दिलें डोस दिवपाचो दिलो हो डोस घेवन जर बरो जायन जर जायत जाल्यार ताका हेज्या खरो डोस दिवपाची गरज आसा आनी तें काम गोंय सरकाराचें आमची न्ही आम्ही काहीच करपाक शकना हेतू भितर मॅक्झिमम आम्ही आनी एक घेराव घालतले युनिव्हर्सिटीच्या वाईस चान्सलराक तो आमचे नाव बदनाम करता म्हणून युनिव्हर्सिटीचे बट द गोवा गव्हर्नमेंट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हू इज ऑल्सो होल्डिंग एज्युकेशन पोर्टफोलिओ नीड्स टू इंटरवीन इमिजिएटली आनी ह्या वाईस चान्सलराक जाता तितल्या बेगीन ताज्या पदावेल्यान निकळावचो